कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे आसात अशें आता मेरेनच्या तपासांतल्यान दिसून आयिल्ल्याचे डीजीपी आलोक कुमार सांगता। पूजान केल्ल्या आरोपाचो तपास निमण्या पांवड्यार पावला। तपास पुराय जाल्या उपरांत हे विशींचो खुलासो करतले अशेंय डीजीपीचे म्हणणे। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळेकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली। आपूण मोगोवपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात। पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळेकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकार आनी निखिल देसायक मेळोवन दिल्ले म्हूण पूजान दावो केल्लो। कंक्लूड होने वाली है। उसके अंदर में कोई जो भी उसके आरोप है कोई सच नहीं पाया गया, जितनी भी इंक्वायरी अभी हुई, लेकिन इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली उसकी जानकारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।